नावशे बांबोळे हांगा नियोजित मरीना प्रकल्पाक आप आनी हेर फुडारी पक्षान खर विरोध केला। ह्या मरीना प्रकल्पाक लागून पारंपारीक नुस्तेमारी व्यवसाय आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावपाचो भय आप फुडारी रामराव वाघान उक्तायला। केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां आनी हवामान बदल मंत्रालयान MPA उदकांतल्या प्रस्तावित AHOY मरीनाक ग्रीन सिग्नल दिला। ह्या प्रकल्पाक पर्यावरण मंजुरीची गरज ना, पूण हेर सगळ्यो वैधानीक परवानग्यो घेवच्यो पडटल्यो अशें मंत्रालयान म्हटलां। देखून ह्या प्रकल्पाचे काम परतून सुरू करपाची शक्यताय निर्माण जाला। नावशी हांगच्या मरीना प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। देखून मरीना प्रकल्पाकडेन संबंधित प्रक्रिया काय ते बंद जाली। मजगती नावशीतल्या नियोजित मरीना प्रकल्पाविशीं भाजपा सरकारान आपली भूमिका स्पष्ट करची अशी मागणी आप फुडारी रामराव वाघान केल्या। प्रकल्पाच्या विरोधी भूमिका घेतल्या, जरी ते बाकीच्या बरोबर नाशिले पण ते विरोधात आशिले आणि ताणी ती कोर्टाने केस घातली। ती केस जी चालू आसा ताजो रिझल्ट आमी नवळ कितें जातलो तो, पण आज जेन्ना आमच्या मतदारसंघाचेर हो एक व्हडलो हावळ आयला, एक आमदार म्हणून आज श्री विरेश बोरकार हांचे कर्तव्य आसा की हो एनवायरमेंटली डेंजरस जो प्रोजेक्ट आसा तेजे विरोधी जी चळवळ आसा ती फक्त RG पक्षापुरती मर्यादित न दवरिता पूर्ण ऑल पार्टी, ऑल कम्युनिटी, सगळे NGO हेका सगळ्यांक घेवन आमी मुखार सरचे पडटले आणि ताजी लिडरशिप तुवें घेवची अशी आमची हांगा अपेक्षा आसा। हांव जरी आम आदमी पक्षाचो बाकीचे थोडे पार्टीन आसा ना, आमी हे पार्टी लेवल डिफरन्स घेवन बसू जायना। म्हाका दिसता ही जबाबदारी एक आमदार म्हणून तुजी आसा आणि आय डोंट नो वेदर यू मेड एनी स्टेटमेंट राईट नाव, पण महत्वाचे एज अ MLA म्हाका दिसता यू हॅव टू एक्सप्रेस, तुवें लोकांक सांगपा जाय की आमी कितें करपाक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय। जाल्यार आमी सगळे बरोबर रावन म्हणजे RG पार्टी जावं वा BJP जावं वा आम आदमी जावं वा आज सकाळी काँग्रेसीनय प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आणि तांणी सांगला आमी लोकां बरोबर आसा म्हणून, आणि फाटल्या पड आंदोलनात ते सगळे आशिल्ले। सो हे जर झाले आणि NGO हांव सगळ्या उलो मारता, एनवायरमेंटला उलो मारता की आज ह्या प्रकल्पाचेर परत एकदा एकठांय येवन आमी मेळपाची गरज आसा, उलोवपाची आसा। जसो म्हादयचो जो आंदोलन जाले, बाकीचे आंदोलन चलता, तशेंच एक महत्वाचे हे जे आंदोलन आज जुवारी न्हंयचेर जो हालो चालू आसा आणि पर्यावरणाच्या दृश्टीन जर तुम्ही हे पळयत जाल्यार जशें हांवें म्हटलें वी आर सरप्रायज हे भायर कशें उडयले, म्हणजे हेका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट लागना अशें कशें म्हणपाक शकता हे म्हाका कळना। तुमकां जर त्या प्रकल्पाची व्याप्ती त्याचे एक्सटेंड जर तुमकां जर तुम्ही तो रिपोर्ट वाचीत जेन्ना ताणी तो पयले फावट केलो, आता तो परत करचो पडटलो पण आता ना। जेन्ना ताणी तो प्रोजेक्ट कितें तो जेन्ना आमी वाचलो, आज नावशीचो एक ल्हानसो वाठार, थंय दर्याची देग आसा, थंय एक आमचे सगळे फिशरमॅन भाव बाकीचे सगळे इवन गणपतीचे थंय विसर्जन जाता, थंय देवळां आसात, भाटां आसात आणि ह्या जाग्यान ते लोक आपले ल्हान ल्हान बोटी दवरितात। त्या जाग्यार म्हणजे एक सुमार 1 किलोमीटर सुद्धा जर स्ट्रेच ना, थंय तुम्ही आज जे सांगता की 15 हेक्टर इतलो व्हडलो हो पोर्ट ल्हान पोर्ट 15 हेक्टर, तातूंतले 10 हेक्टराची जमीन ही उदकान आणि 5 हेक्टर ही जमीन जी तुम्ही तुमच्या बाकीचे जे स्विमिंग पूल आणि कितें बाकीचे कॅबिन्स हे सगळे आसतले। गो 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर।